नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या या खाशेल्या कार्यावळीन विधानसभा सोंपल्या, विधानसभेचे ब्रेक ओव्हरी सोंपल्यात, पूण हो वेगळे तरेचो ब्रेक ओव्हर आमी हांगा घेतात एका वराचो. विधानसभा खूब तेंपान वेगळे तरेची दिसली, हे सगळेच मान्य करतले. परिवर्तन आयलें, पूण परिवर्तना बरोबर एक म्हत्वाचें परिवर्तन जे विधानसभेक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें ते मागीर खंयच्याय पक्षाचे जावं, पूण नवे चेहरे आयले, तरणाटे आयले, उमेदीचे लोक आयले, नवे विचार घेवन आयले आनी खुबसो एक फ्रेशनेस असो वेगळे तरेचो आमकां विधानसभे भितर ह्या खेपेक पळोवपाक मेळ्ळो, जो फाटलीं 10 वर्सां तीच तोंडां तेच लोक घडये 10 जायत 15 वर्सां जायत पळोवपाक मेळटाले. चुकून कोणी तरी एक नवो मदीं खंय तरी उबो रावतालो, पूण तो बाबडो बाकीच्यांच्या चेपणा सकल खंयचे खंय नाच जावन वतालो. पूण हांगा एक वेगळी तरेची विधानसभा पळोवपाक मेळ्ळी, जंय कितलीशेच नवे चेहरे, कितलीशेच शिकपी म्हणजे शिकून येवन अभ्यास करून उलोवपी चेहरे अशे तरेचे मेळ्ळे. तातूंतलेच एक 3 जाण वेचून आमी हांगा आयच्या चर्चे भितर हाडल्यात आनी एक 4 जाणां मदीं आमी चर्चा करतात, एक पत्रकाराक घेवन आनी 3 जाण. अशी न्ही की हे 3 जाण दे वर दी बेस्ट, बट दे वर डेफिनेटली व्हेरी गुड and there were also others who were equally good. पूण सगळ्यांक काय आपोवप हांगा शक्य ना. म्हणटकच तातूंतले 3 जाण प्रातिनिधीक स्वरुपाचे अशे आमदार हांगा नवे जे पयल्याच खेपेक असेंब्ली भितर सरल्यात आनी तांची एलायन्सीसी मातशे जे आसात आपले सगळ्यो खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे वाडच्यान तेय मातशे वेगवेगळे तरेचे आसात. अशे 3 लोक आमी हांगा आमदार जे आसात ते आपयल्यात. तातूंतले पयले आसात ते पर्वरीचे अपक्ष आमदार, जे अपक्ष जरी असले तरी कितें सरकाराकय तेंको दितात आनी अपक्ष म्हणूनय आपले विचार बरेचशे अपक्षपणान आनी बरेचशे इंडिपेंडंटली स्वतंत्रपणान मांडटात. ते पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे. दुसरे आमचे बरोबर आसात ते एक वर्सान पर्वरीच्या आमी सरळ वतात दक्षिणेक, जंय भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन तांणी निवडणूक लडयली, बरी अटीतटीची निवडणूक जावन तातूंतल्यान मुखार सरले. मूळ एक्टिव्हिस्ट पयलीं झेडपी मेंबर आशिल्ले, त्या बरोबर ट्रक ओनर्सांचे खातीर ते वावुरल्यात, ट्रक ओनरूय बी आसात. पूण रस्त्यार येतात, गरज पडली जायत जाल्यार लायटीवाल्याक वा खंय तरी लायनमॅनाक रावनासतना वाटेर पडिल्लो रूख, कुराड वा कोयती घेवन आपूण स्वता कातरतात आनी लोकांक वाट मेकळी करून दितात. ते सांगेचे भाजपाचे आमदार सुभाष फळदेसाय. तिसरे आमचे बरोबर आसात ते अशे म्हणटात की दी ओन्ली ऑपोजिशन, अशी तरेची परिस्थिती, दी ओन्ली ऑपोजिशन. कारण ऑपोजिशन काँग्रेस जी आसा ती काँग्रेस इतली मिळमिळीत जाल्ली आहा ती आमी आयच्या ह्या विधानसभे भितर पळयली. तातूंत भितर एक खडेगान ऑपोजिशन अशें सातत्यान दिसलें, जे काँग्रेसीच्या विरोधा भितरय रावल्यात, पूण गरज पडली जायत जाल्यार राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीक प्रणब मुखर्जीकूच मत दितात, पूण तरीकय सांगतात की आपूण काँग्रेसीच्याय विरोधाक, आपूण भाजपाच्याय विरोधाक. अशें स्वतंत्रपणान भुमिका मांडली. कितलेशेच विशय फकत आपल्या मतदारसंघाचे न्हय तर गोंयच्या पातळीवेले अशे गोंयच्या लोकांचे काळजा कडले प्रश्न मांडले ते फातोड्डेचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय. आनी चवथे आमचे कडेन आसात गोंयचे एक खूब एक्सपिरियन्स अनुभवी अशे पत्रकार, जांकां बिझनेस पत्रकारी म्हणटात, राजकीय पत्रकारी म्हणटात. आयज दी हिंदू ह्या दिसाळ्याचे स्पेशल करस्पॉन्डंट म्हणून काम करतात. हाचे पयलीं तांणी काम केल्लें आसा टायम्स ऑफ इंडियाच्या, दी इकॉनॉमीक टायम्सा भितर आनी नवीन टायम्सा भितर, सुनापरान्ता भितर कितलीशाच वर्सांचो जो 25 वर्सांचो अनुभव आसा. विधानसभा सगळी पळयल्यात ते द हिंदू ह्या दिसाळ्याचे स्पेशल करस्पॉन्डंट प्रकाश कामत. तुमकां सगळ्यांक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. म्हणसर रोहन, आमी तुजे कडल्यानूच सुरवात करया की विधानसभा ही हाचे पयलीं पळयली नाशिल्ली. विधानसभे भितर गेले आनी अचानक जेन्ना तूं उलोवपाक लागलो लोकांक अजाप जालें, अरे वा हो मनीस इतलो बरो उलयता आनी कितें सगळें उलयलें. भाशणां करप ठीक आसता, पूण अभ्यास करून येवन सगळी मांडप गरजेचें आसता. हो सगळो अनुभव इतल्या दिसांचो हो कसो आशिल्लो? सुरवात करप म्हणल्यार हें आमची फर्स्ट असेंब्ली आशिल्ली आनी असेंब्लीक येवच्या पयलीं खुबशे अशे विचार तकलेन आमच्या भोंवताले की खंय तरी एक चेंज जाय. गोंयचे विचार जावं जाल्यार म्हजे स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जावं पर्वरी, इट वॉज अ न्यू कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी विचार मांडप ही एक संदी थंय मेळटाली. सो वेन द फर्स्ट असेंब्ली वॉज देर वी वर ऑलवेज रिफरिंग की लोक पयलींच्यान जे आतां चेंज जावन नवें परिवर्तन जावन नवो गव्हर्मेंट आयिल्लो आसा, वी एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म. सो ही संदी घेवन तेन्ना आमी एक प्रश्न मांडप, जे आमचे विचार आसा ते विचार गोंयकाराचे आनी आमचे पर्वरीचे मांडप हें आमकां योग्य दिसलें. अँड आय टूक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू put all the points in place. I think the government has looked at it very positively. आता फुडें पळोवंक जाय, बट ओवरऑल एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी गुड. ओके सुभाष, तुजो अनुभव कसो आशिल्लो ह्या सगळ्या हातूंतलो? परत सगळें रिपीट करना. ओके, अनुभव म्हणल्यार जायते वर्सां राजकारणान आसा आनीक जिल्हा पंचायत मेंबर हातूंतल्यान म्हाका कांय प्रमाणान एक्सपिरियन्सूय आशिल्लें.
पण जेन्ना पयलेच फावट एसेंब्लीन पावलो तेन्ना भायर आमी जें उलयताले की इतलीं वर्सां आमचे प्रतिनिधी ह्या गोंया भितर गोंयकारां खातीर आमी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कांय मांडनात. आमी सदां पळयताले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव एसेंब्ली म्हणल्यार जर जायत आमदाराचें काम थंय वचून गांवां वचून खंय तरी इंजिनियराक हाडप आनी ती कामां करून घेवप हाचेर हें काय की लेजिस्लेशन्स करप किंवा पार्टिसिपेशन जावप आपल्या गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें योग्य अयोग्य हें विधानसभेन मांडप काय आमी फक्त गांवांनीच भोंवून लोकांचे आशिर्वाद घेवन परत निवडून येवप हाचेर खूब आशिल्लें. हांवें प्रामुख्यान प्रयत्न केलो की गोंयचे एज वेल एज म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले म्हणजे खंयचीय डिबेट जर पळयलें जर जायत इट वॉज रिफ्लेक्टींग गोंयचे पॉयंट ऑफ व्यू गोंया खातीर लोकां खातीर कितें जावपाक जाय जावं ते खंयच्या मतदारसंघा खातीर रिस्ट्रिक्शन न्ही पण ताचे भायर म्हजे मतदारसंघ कसो फाटी आसा खंय कसली गरज आसा खंय हें प्रामुख्यान मांडप आनी ताचेर सोल्युशन घेवप आश्वासन घेवप किंवा एश्युरन्सीस घेवप हें म्हजें कर्तव्य. म्हाका दिसता की ओवरऑल आमी जेन्ना भितर सरले तेन्ना इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका पयलीं खबरच जे बेंचाचेर बसले नंतर हांवें पयलेच फावट एक दीस बटन दामलो आनी तो बटन म्हाका खबर ना की आय वॉज आस्किंग फॉर अ टायम आनी म्हाका सभापतीन पट्ट करून सुभाष फळदेसाय म्हणलें आनी तेन्ना उठलो तेन्ना म्हाका विशय पण आय वॉज इक्विप्ड विथ इट आनी हांवें तें निभावन व्हेलें. पण तेन्नाच्यान म्हाका कळ्ळें की दॅट बटन मेंट फॉर आय एम आस्किंग फॉर अ टायम ऑर अ डिबेट ऑपॉर्च्युनिटी. पण इट वॉज अ व्हेरी गुड सेशन. आय फेल्ट ओवरऑल इफ यू लूक एट ऑल द इंथुजियास्टीक सामकी यंग ब्रिगेड आशिल्ली आनी एका परस एक. दुसरी गजाल आशिल्ली ती आय वॉज अंडर इम्प्रेशन दॅट बिंग इन रुलींग पार्टी म्हाका आनी प्रश्न विचारपाक मेळना. पण ताच्या नंतर आमकां एक दीस सभापतीन विचारलें की एक आठवड्या नंतर की तुका प्रश्न विचारपाक जाता आनी जाता म्हणटकच हांवें जे प्रश्न लायले ताच्या नंतर सगळे मिनिस्टरूय म्हणपाक लागले की तितले प्रश्न विचारप नासता तुमकां कितें जाय तें तुमी मागून घेवप. पण इट वॉज अ व्हेरी गूड हें तुगेली सेशन वॉज व्हेरी गूड. ओके you made Manohar Parrikar to lose temper also at sometimes, Vijay. How was the experience? I think I did my job. सेशन जावचे पयलीं सभापतीन एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम म्हूण केलो आनी हे ओरिएंटेशन प्रोग्रामान बरे म्हणल्यार वक्ते सुभाष कश्यप बी असले लोकांक हाडले ताणें. बेजिकली तातूंत आमकां कशें आमदार म्हणून कशें वागप कितें करूंक जाय तातूंत आमकां इनसायट मेळ्ळी. हे हातूंत एक जालें की एक बरी स्टडीड डिबेट केली जाल्यार तातूंत कितें तरी वेदर वी वूड बी एबल टू मेक अ डिफरन्स for which we put in effort. I personally at least put in an effort. Chief Minister also spoke for this orientation program. He advised us not even to be present in our constituencies during the time of that assembly session, which I did. I stayed here, stayed alone, and I think the effort has paid off. I've been substantially successful to expose that Parivartan is not a big story, that it is old wine in new bottle. So I think in that way I have succeeded, and when truth always hurts, and I think that has perhaps made the Chief Minister angry. ओके प्रकाश फाटली म्हाका दिसता 25 वर्सां जाली तूं विधानसभा पळयला मागीर सुनापरांत जॉईन जालो तोच पणजेचो प्रतिनिधी म्हणून ताजे पयलीं एज अ स्टुडंट म्हणूनय हांवें पळयल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर ही असेंब्ली बाकीची सगळी असेंब्ली परस वेगळी आसा काय हालींच्याच 10-15 वर्सां परस वेगळी आसा? कशी म्हाका ही असेंब्ली वेगळी दिसली डेफिनेटली. सांगपाचें म्हणजे आतां सांगलां तशें हे असेंब्लीक जे नवे आमदार आयल्या पळय तातूंत हांवें कितें पळयलें की एक फ्रेशनेस एक पॉझिटिविटी आनी एक इगरनेस तातूंत पार्टिसिपेट करपाचें. आनी एक लक्षांत दवर नॉट ओन्ली आतां सुभाष बाब आसा विजय बाब आसा खंवटे आसा तशें ऑपोजिशनाचे नवीन म्हणटा ती एकटेच आयिल्ले जेनिफर पण इंडिपेंडंट आसात आनीक सरकार पक्षाचे यंग लोक पळय आसा तांच्यात हांवें फरक हो पळयलो की हालीं गोंयांत सातत्यान आपलोच मतदारसंघा ऑब्सेशन दवरप अशी एक पळय आसा ती प्रवृत्ती सोडून हे आमदार ऑल गोवा किंवा आपली कॉन्स्टिट्युशनली आमी लेजिस्लेटर्स वी हॅव टू लेजिस्लेट हे भावनेंतल्यान विजय बाबान रामसेने सारको प्रश्न जो लावन धरलो तेन्ना ते लक्षाक आयलें की हे लोक हे फ्रेशनेस ही पॉझिटिविटी ही हांवें पळयली. दुसरी गजाल हे खेपेचे फरक असो की आज पर्यंत जी अधिवेशनां पळयलीं तातूंत अपोजिशन हे सातत्यान डॉमिनंट रावताले. हे खेपे सरकारी पक्षान तातूंकय मुख्यमंत्री लिडर ऑफ द हावस हो सातत्यान डॉमिनंट उरलो कारण अपोजिशन हे कंप्लीट क्रम्बल्ड डिमोरलायज आसा अजून. तिसरो विशय म्हाका दिसलो फ्लोर मॅनेजमेंट सदांच अपोजिशन पॉझिटिव्हली स्ट्रॉंगली करता हांगा ते कंप्लीट अपयश आयलें अपोजिशनाक. आनी एक गोष्ट म्हणजे स्पिकराक जी लोकल लँग्वेजीक प्रादेशीक भाशांनी जे
हें करपाचें पळय प्रोसिडींग्स सातत्यान केलें ताकाय एक क्रेडीट फावो जाता आनी ती बरी गजाल. आनी पांचवी गोश्ट एक म्हत्वाची म्हणजे स्पिकर खुद्द नवो आसून स्पिकर हू स्पिक्स द लिस्ट आनी तांची पळय जी इंटरवेन्शन्स आसताली ती खरोखर बरे पद्दतीन आसताली आनी फ्लो तांणी क्वेश्चन आवर जावं डिबेटीचो जावं फ्लो तांणी जावंक दिलो. काही वेळार आमकां अशें भासलें की विजय बाबा सारको उलयतना स्पिकर ताका कमी दिता काय कितें अशें दिसतालें डेफिनेटली. पण तरी सुद्दां तांची मर्यादा सरकारी पक्ष म्हणून लक्षात घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता की स्पिकरांनी बरें मच्युअर्ड हें केलें म्हणून काम. एकच गजाल जी सगळी म्हाका सांगपाक शकताले बरें जातलें, हू वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट मिनिस्टर टू टॅकल? नोबडी वॉज डिफिकल्ट एक्चुअली. विचार मांडटा आसतना सगळ्यांनी ज्या तरेन घेतला त्या प्रमाणे आसा. विशय मांडले तेन्ना एक मिनिस्टर एक्टेड पर्सनली. Some people looked at Vishay in a broader sense. That was the only difference. There were certainly some difficult ministers. There were ministers who just kept on reading, not going to see what you were asking. I करे तो म्हणजे वाचित राहो. I don't want to name anybody, but certainly these were difficult. If you look फार पतून मारलो जाल्यार तो फार भितरल्यान वचूंक जाय न्ही. if you look at in past also some ministers have repeated that, Yeah, but if you history look at the repeats. previous sessions or assembly पयलींचे जे आसताले ते कंटिन्युअसली वाचत रावताले. त्या मनान ह्या असेंब्लीन ह्या सेशनान तितके त्या प्रमाणान जालें ना, कारण they were trying to जस्टिफाय करत. पण हांव एक सांगता, जेन्ना एक आसता नवीन असले म्हणून काही मर्यादा येतात मिनिस्टरांक, पण हाचो अर्थ तुमी जेन्ना ते ब्युरोक्रेट्स दितात घेवन घडा वाचतात पळय तेन्ना लोकां मदीं आनी खास करून आतां जेन्ना हें लोकां पर्यंत पावता तुमच्या चॅनलांतल्यान तेन्ना हे मंत्री हे कॅप्टीव ब्युरोक्रेट्साचे काय कितें अशी भावना निर्माण जाता. रोहन कितें म्हणटा? No, it is the first assembly, so it is. वी विल गिव देम चान्स. We have to give them time to see what happens in the next assembly. कित्याक ही नवी आशिल्ल्यान खुबशे विशय आमी मांडले तांकां एखादी फ्रॉम देअर पोजिशन बिईंग इन द ऑपोजिशन फॉर सो लॉंग तांकां एखादी नवीन आसतले.